आदलो काँग्रेसीचो फुडारी पराग रायकराचो ब्रेस्तारा भाजपांत प्रवेश जालो। सदानंद शेट तानावडेन परागाक पक्षांत येवकार दिलो। कांय दीस फाटींच रायकरान काँग्रेस पक्षांतल्या सगळ्या पदांचो राजीनामो दिल्लो। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। पराग गजानन रायकर हे मडगांवचे माजी आमदार भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या वेळाचे आमदार आशिल्ले गजानन रायकर हांचे ते पूत। फोंडा मतदारसंघात गजानन रायकर हे निवडून आले ते नामवंत कवी आणि रिटायर्ड टीचर। टीव्ही कुन्ना जे स्कूल आसा मडगांव त्या स्कूलाचे ते फाउंडर। त्यांचे पूत पराग गजानन रायकर ही बरीच वर्सां हे काँग्रेस पार्टीन काम करताले। काँग्रेस पार्टीतली वेगवेगळी पोझिशनां तेंच्यांनी भुशयली। सध्या ते काँग्रेस पार्टीचे 7 गोंयचे जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले आणि काँग्रेस सेवा फाउंडेशन म्हणजे आसा ताचे ते गोंयचे प्रमुख आशिल्ले। तेंच्यांनी फाटल्या 4 दिसां पयलीं काँग्रेस पार्टींतल्यान ते राजीनामो दिलो तेंच्यांनी आणि आज ते आमचे बरोबर भारतीय जनता पार्टीन रितसर प्रवेश करतात। राजकीय क्षेत्राबरोबर इतर सामाजिक क्षेत्रांत सुद्धा त्यांचो बरो वावर आसा। ते सम्राट क्लब मडगांव ह्या क्लबाचे ते अध्यक्ष आसात। ज्या तरेन देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रीय सरकार आमचे पार्टीचे नेते नरेंद्रजी मोदी हांच्या नेतृत्वाचेर काम करता, तशेंच गोंया भितर सुद्धा ज्या तरेन आमचे गोंयचे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाचेर त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या हाचेर गोंयचे सरकार काम करता। देशभरात ज्या तरेन सरकारान उदरगत केल्ली आसा आनी ताका लागून देशभरा भितर ज्या तरेन वेगवेगळ्या राज्यां भितर वेगवेगळ्या पार्टींचे कांय बरेचशे कार्यकर्ते नेते BJP भितर येत आसात आनी ताका लागून तेंच्यांनी ठरयलें की भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करप। आज तांचे आमी भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश वतीन हार्दिक स्वागत करता आणि आता रितसर तांकां पक्षा भितर प्रवेश दिवपाक लागून तेंच्यांनी जे मेंबरशीप केल्ली आसा ताची पावती आमी तांकां दिता। रोडे साहेबांचे धन्यवाद व्यक्त करता की तांणी म्हाका तांच्या पार्टीन प्रवेश हे दिलो म्हणून। गेली 25 वर्सां हांवें काँग्रेसी बरोबर काम केल्लें आसा। एक कार्यकर्तो म्हणून काम केला, थोडी पदांय हे केल्यात, पण अशें जाणून दिसलें की 25 वर्सां थंय रावन सादे कार्यकर्त्याक म्हत्व दिनात, खंय तरी सायडलायन करतात, खंय तरी छेपोवपाचो प्रयत्न करतात। सादो कार्यकर्तोच रावता, काँग्रेसीचो झेंडो घेवन फुडें सरता, पण ताजे दखल कोणूच घेना। त्या खातीर हांवें इतले वर्साचो हे त्याग करून आतां BJPन प्रवेश केल्लो आसा। खंयचीच मागणी आनी खंयचोच हे नासतना हांवें उघड रिते प्रवेश केल्लो आसा।